सकाळ फुडें उठून आमगे जिम वचपाक रेडी जालो. बसून न्हिदोन आसलें हांव सोमतो गेलो जिमा. आज आम ट्रेन कोताय शोल्डर आनी बायसेप्स. पयलो एक्सरसाइज मालमुट्टी बारबेल शोल्डर प्रेस. तेच्या फाटल्यान 3 रेपिटेशन मारली डंबल शोल्डर रेजाची आनी 3 रेपिटेशन्स ऑफ डंबल फ्रंट रायज. 3 एक्सरसाइज आम शोल्डरा मारतली आनी 2 बायसेपाची. बायसेपा लागून मारली आमी 3 रेपिटेशन्स ऑफ हॅमर कर्ल आनी 3 रेपिटेशन्स ऑफ बारबेल कर्ल. तेच्या फाटल्यान 10 मिनटां ट्रेडमिलार चल्लो इन्क्लाइन 15 स्पीड ऑफ 3चे. डायट फॉलो करत जाल्यार एवरी 2 days तुका एशकोन कितें शॉप करपाक येवपाक पडटा. बेगीन गेलो घरान सोमतो शावर गेलो आनी ब्रेकफास्ट रेडी करपाक लागलो. आज बनाना आनी आवोकाडो बरोबर आमकां कोणगां आहाय आनी बनानाय ह्या कित्याक बनाना तुका भरपूर एनर्जी दिता. म्हाका चाये भरपूर मोग पूण आज हांवें बरी स्मुदी हाडल्या ती स्मुदी पितलो. तुम दिसोले हांव बुशू इसरोलो ना तेका चीज ट्विस्टर हाडलो आनी तेगे पांय मातशें मसाज केलो कित्याक तेगे पांय दुखता हुंय. मगे स्मुदी बरी एन्जॉय केली आनी तेन्ना म्हाका बुशू सांगिल्लें की तेका हुंय ब्रेडाचे बनाना घालपा उमेद आहा. बेगीन तेगे पाव आनी बनाना रेडी केलो आनी तेका दिलें.